निवडणूक एक जावपाची आशिल्ली, त्या खातीर आमी आपयल्ली आमचे मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची. पूण केंद्रीय समितीच्या 2019चे लोकसभेचे निवडणुकीचेर लागीं आयिल्ल्या कारणान केंद्रीय समितीन आज असो ठराव घेतलो की ह्या कमिटीक आनी 2 वर्सां एक्सटेंशन दिवपा खातीरचो ठराव घेतलो. हो ठराव आमच्या घटनेनुसार आमी आमच्या आमसभे व्हरतले आनी आमसभेक थंय शिक्कामोर्तब जातलो जनरल बॉडीक डिसेंबराक. कसलो निर्णय घेवना, पूण आमी तयारी करता लोकसभेचो, जिल्हा पंचायतीचो. ते 6 म्हयने पयलीं आमी निर्णय घेतले. काही पक्ष उगीच मगो पक्षाचे टिका करतात, त्याचो आयच्या आमी आमच्या समितीन तो निशेध व्यक्त केला आणि ही टिका मगो पक्ष तरी खपोवन घेवचो ना असो स्पश्ट इशारो आयच्या आमच्या बैठकींतल्यान दिला गेला. मगो पक्षाचे जे उमेदवार फाटले फावटी जे खंय उबे राविल्ले ते सगळे कडेन मगो पक्षाचें कार्य परत एकदां जोरात चालू करपाचोय निर्णय ह्या बैठकीक जाल्लो आसा. तसो विचार सद्या तरी ना. आमी 2017 युती भाजपा कडेन तोडिल्ली आसा. तसो विचार आमी आजून कसलोच दवरूं ना. फुडें युती करतले की ना, सरकार घडोवपा खातीर आमी एकत्र आयिल्ले आसा. खंय आसा युती आमची नाशिल्ली न्ही. 2017च्या निवडणुकीत आमची युती नाशिल्ली. त्याच्या नंतर आमी सरकार म्हणजे कोणाकूच मेजॉरिटी मेळूं ना. सो तेंचे कडल्यान प्रस्ताव आयलो की आमी सरकार घडयता, आमकां सहकार्य करा. पूण आमची मागणी आशिल्ली जर तर केंद्रांतल्यान मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री म्हणून तर गोंयांत येता आसत जाल्यार आमी ताका पाठिंबो दिता आनी त्या पद्दतीन आमी पाठिंबो दिला. 2012 आमी एनडीएक सपोर्ट दिल्लो. आमी आमचो उमेदवार उबो करून नाशिल्लो, एलायन्स उबो केल्लो गोंयांत. दॅट टायम वी वर पार्ट ऑफ इट. जेन्ना आमी युती तोडली भाजपा कडेन तेन्नाच्यान आमचो तसो प्रस्तावूच येवना न्ही अजून युतीत वचपाचो. आमच्या बैठकीत काही कार्यकर्ते, काही मेंबर नाराजी व्यक्त केल्या. सो काम सारकें जायना, सरकारा कडेन गोंधळ जाता, एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना म्हणून एक नाराजी व्यक्त केल्या. डिफरंट इश्यूचेर नाराजी व्यक्त केल्या. खुबशे इश्यू तांणी मांडल्या, कळ्ळें न्ही. पण त्या इश्यूचेर आमी म्हणलां की आजून आमी थोडो दीस 6 म्हयने 8 म्हयने वाट पळोवया. आमी अशें एक सरकाराची एफिशियन्सी किंवा परफॉर्मन्स हेचेर आमी वॉच दवरुया आनी जर तर आमकां कितें तरी अडखळटा जाल्यार आमी तेचेर भाश्य करुया आनी तांकां कळोवया. समाधी त्रुटी खूब आसा न्ही. त्रुटी आसा न्ही. अजून रिजनल प्लॅन फायनल जायना. कॅसिनोची गजाल तशी आसा. ड्रग्सा लागून प्रॉब्लेम चालू आसा. काम जायना न्ही. हे इश्यू सेटल जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही. आतां खंयचे मुणकार इश्यू आहा, मुणकार आनी टेनन्सी इश्यू आहा, हो सेटल जावपाक जाय. कितलेशा वर्सां चालू आसा. आज जे कितें गोंयकाराक जाय त्यानुसार मगोचें धोरण आमी शिथील करतले आनी त्या धोरणानुसार आमी फुडें वतले. मेजर प्रॉब्लेम आमचो एक अनएम्प्लॉयमेंट आसा गोंयांत.